आधी सायंटिस्ट सांगताले या संसारान पळयले जल्माना मी माकोडा आयलेले गोलियांनी रावण झाडाचेर चढून खुशाल आमी दिसते चाललेले नाचिका रावले सांगाता फामील कशे मोगान जियेले आता संसार बदलला मुनीस नासू दोल्ला तुम्ही माकोडा जाल्यात शेपडी नासलेले आता संसारान पोयात सगळे जाला पोते पण कोणाच्या कुटेरान घालतात ते तुम्ही सांगात हे सगळे चलता की ते गिन्यान सोनूय मुनीस आता झाला हे ते तुमचे चिकून आम्ही देखून माकोड भर पितात माते आम्ही सोगली जनावरां रावताली न रानान आणि तुमका शारान बांधलेली न गोरां जंगल पुडकून झाडां ती कातरून शिवरां पडली सगळी जनावरां निसाल्या बदमास दिली तुमकां खातात आमची चुन्ना कन्नेरा अरे येतलो देंवचा कवतलो संसार तुमचेर येवची आसाना बिरां कुडवरां आता रानान रावना आमी भोंवता शारां सगळे गोडोक आजे तुमीच कारण आमी तुमचे भाशेन बसून पिनात बारां पूण रस्त्यार ताणबा गोयता पियोना तुमच्या पियेरां आमी पिल्यार GST लाग जायना मोदी शेरकारां राजकारण तुमचे अरे फकत चोरपाचे आमी सांगोना बोवना तुमच्यो चाडयो तांणी लोकांक फुलयले लोकूय फुलले आतां तोच लोक वेता तूंय माता गाडयो आमच्या तांच्या मोदे अतो जायते त्या माडार माताय उडयो कोण्या जिंकलो काँग्रेस BJP केले प्रेस या इगड्यान आतां नेसोया साडयो अरे पायण्यान दोलयता म्हणून सांगले ताणी रातचे उलोल विसरतात सकाळी कसल्या मनशाक मारूंक जाय जोत्यांनी कित्याक ताणी ताणी करून दोल्ल्या इगयेची राणी पायण्यान दोलयता म्हणून सांगले ताणी ते रातचे उलोल विसरतात सकाळी कसल्या मनशाक मारूंक जाय जोत्यांनी कित्याक ताणी करून दोल्ल्या इगयेची राणी कोणान दोराक कितें सांगला पळय ते ह्या माकडांनी अरे तांचेर मोत न्हय पूण मूत मारूंक जाय लोकांनी मोगाच्या भयणी सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा बरे उमेदीर आनी शांतिकायेन हो म्हजो नॉन स्टॉप ड्रामा जातून कांतारां ना तरी आसतना तुमी उमेदीन पळयता देखून तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा जरी हो म्हजो शो बरो आसा जाल्यार दुसऱ्याकूय सांगात बरो आसा म्हणून आनी बरो ना जाल्यार सांगात बरो ना कोणूच पळय नाकात म्हणून कारण तुमकां हक आसा सांगूंक कित्याक तुमी तुमचे कश्टाचे दुडू म्हणून आमचे शो पळोवंक येतात देखून आयज पासून आमचे तियात्र जिवी आसात ते तियात्री सांग लागून न्हू फक्त तुमकां लागून तुमकां सगल्यांक म्हज्या नांवान आनी म्हज्या आख्या ट्रुपाच्या नांवान जोडण्याचे काळजाचे कोला काढले ना त्या पिशाची गिंडी माझा फ्रेंड आयला ती ओरो गॅसीचेर शिताच्या आदोन दवरला तांदूळ आणून गेलो अजूनही म्हणजे इन्स्पेक्टर जुलियस त्या पिशा घेऊन अजूनही येऊन ना माझा फ्रेंड बाहेर रावला तांगा अर्जंट गिंडीची गरज ताणे म्हणजे लाग 80 लाख दिले आमच्या घरात किती म्हणून सांगो ताचीच
सोकली स्वातीनी सोदलो पूण तो म्हाका खंयसरूच मेळूंक ना कोणसरूच मेळना पूण तुमी भियेनाका कोणी म्हाका फोन करून सांगलो ते पिशाक खंय कदंबा बस स्टँडार पयला ते पासून ताका धरून हांवें म्हज्या हवालदाराक पाठयला ओके ओके आणि म्हज्या हवालदारान म्हाका सांगला तो मेवना बराबर रोखडोच म्हाका फोन करता म्हणून बरें जालें. जुडस कितें म्हजो फ्रेंड भायर रावला ताणें म्हजे लागीं 80 लाख दिल्या तांकां अर्जंट किडनीची गरज आनी तुमी तुमचो पिसोन मेळोंकूच ना अरे तुम्ही पोलिसांनी धरपाचे ते फकत मडक्या करा कारण ते बसवर मडको घेता ते कोण फाल्यां ते मडकेकारांनी उबो रावन मडको घेवन प्रवेश केलो ना जाल्यार तांकां पासून तुमी धरून पावचे ना मुगिरा म्हजो फोन वाजता म्हजो म्हाका दिसता हवालदाराचो फोन म्हणून हवालदाराचो फोन घे कोण हॅलो मेवलो व्हेरी गुड ह्या चित्रार घेऊन ये म्हणून सांगता का आम्ही रावता थोडासा पूण केन्ना ओके 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 कितें जालें पळय ताका मेवलो पळय ओय मेवलो व्हेरी गुड पूण जिवो न्हय आ मेलोलो मेलो म्हजो हवालदार पळय त्या पिशाक धरून ताच्या फाटल्यान धांवतालो पूण तो पिसो पळय हांव चितूचे कदम बाबाची काडवलो आनी ऑन द स्पॉट सोंपलो ओ माय गॉड आमच्या तोंडात कितें पडचें आसलें तें फोंडांत पडलें आतां खंय मेवतली आमकां किडनी कोण दितलो आमकां किडनी हांव दिता तुका म्हजी एक किडनी मायरा तूं आनीक हांगा म्हजें नेवंक जायना आमच्या हॉस्पिटलांत येवंक जाता जाल्यार काड म्हजी किडनी गरज ना तुवें तुजी किडनी दिवपाची तशें कर हांव दिता तुका मुची एक किडनी तूं दिता हाची नाका जाल्यार हांव दिता तुका म्हजी एक आनी आणि तेगली ना जाल्यार हांव दिता तुका मुगेली एक किडनी आनी तुमी कोणें धाडल्या तुमकां तांकां हांवें धाडल्या पिसो आनी अजून जिवो आसा हांव एक्सिडेंट जावन मेला म्हणून हांवें तुज्या हवालदाराक सांगलें तुका सांग म्हणून जाल्यार तूं कोण हांव CBI ऑफिसर राहुल कश्यप CBI ऑफिसर ऑफिसो पयलो पुलीस जालो डॉक्टर जालो सरपंच जालो मामलादार जालो कलेक्टर जालो आनी आतां आखरी CBI ऑफिसर जालो हांव पिसो न्हय पूण हांवें बेश्टेन पिशाचें सॉंग घेतलेलें फकत तुमकां सांबाळून हें म्हजें ID कार्ड आयडी शाबाश, कार्ड शाबली. पळय पळया एक्सलंट एक्सलंट म्हाका मातशें कोर्टान अर्जंट काम आसा हांव रोखडोच वचून येता राव त्या बॅगान कितें आसा बेगा म्हजे केसीची फायली ना तातूंत म्हजे 80 लाख आसात तुजी 80 लाख होय म्हजे 80 लाख कारण म्हजे एक किडनी काडून 80 लाखाक विकपाचो तुमचो प्लॅन आसलो न्हय आनी ती म्हजी किडनी व्हरोंक भायर एक मनीस आयलो आसा न्हय दी तें बॅग म्हजे लागीं बेगीन दी अरे दूर म्हाका नाका आतां तूं कोर्टान न्हय पूण पयलो पुलीस चौकीर आनी त्या उपरांत हांव तुका कोर्टान वतलो ज्या कोर्टान तूं दुसऱ्याक सजा दितालो तेच कोर्टान आतां तुका सजा मेळटली कोणाकूच चालप मेळचें ना तुमचे महापौरान वतले कारण भायर पुलिसांनी वेळो घातलेलो आसा पुलीस हे करून सॉरी तुम्ही दोगूय जाण एकठांय जावन एका रशियनाची किडनी काढून तुम्ही 50 लाखांक विकलेली ते रशियनान इंडियन एम्बसीन तुमचेर कंप्लेन केलेले आणि आता ताणें तुमचे कोर्टान केस फायल केले देखून सेंट्रल गव्हर्मेंटान हांव एक गोंयचो ऑफिसर म्हणून तुमची चौकशी करूंक म्हाका धाडलेलो इतलेंच न्हय एका चाली नांवाची मनशाची तुम्ही किडनी काढून तिवूय तुम्ही 50 लाखांक विकलेली ताची तुम्ही केस रेजिस्टर करूंक ना भोंग माबड्याची काल तो संपलो तुमची चौकशी करूंक हांव तुमच्या फटाफट आसलो एका दिसाक हांव म्हजो मोबायल तुज्या घरान चुकोन व्हरोंक विसरोंक ना मागीर पूण तुमचें रिकॉर्डिंग करूंक हांव मोबायल मुद्दम दवरून गेलो लॉस दिसता म्हाका कोणाची या पिशाची CBI ऑफिसराची न्हय बाय ना तुझी तुका म्हजी मामा म्हणप नासलेली चोरता ताची लागीं ना म्हणप जाल्यार आसलेली कित्याक चोरता तेच म्हाका सोजमना ताका दुडवाची चोड आसली एक डॉक्टर जावचो जाल्यार डॉक्टर एर्नस्ट बॉर्जेसा सारको जावचो आपलो पूत मेला म्हूण झाडा जावन पासून आपल्या पुताची मेलेली कूड आपल्या घरात सोडून तो पेशंटाची सेवा करून हॉस्पिटलांत धाडलो आता म्हणटात दोतोर देवा फाटल्यान देव करून आनी
शिकून आयसोतार चोरयो किरम्यो फोडी पण वाडना जाल्यार तुझ्या सारखे फोटी घादो तुम्ही सोपू दिता स्वतःक जोय दितले म्हणून दुडवा 400 कागोन तुम्ही फोटीक जोय दिता चोरेका निधीच्या घरान सारखी नीट मेलो जाल्यार बोंद करा ते निधीचे घर आणि तो एक गॅम्बलिंग क्लब करा कित्याक पब्लिका फुडें जाते तुम्ही ते निधीचे घरान एक तेंपार इस्कुलाकडे भुरग्यांक खावपाक रिसेसाक आस्प्रोट कुल्फी चोणे बिगडा बोरां पेरां मेळटालीं पूण आतां त्याच इस्कुलाकडे इंटरवलाक भुरग्यांक घेवपाक ड्रग्स मेळटाय तुका खबर आहा रे आमकां कांयच खबर ना चोयला कितें इनोसंट आमगे पुलीस या पुलिसां सगळी खबर आहा ड्रग्स यूज येताय कोण सप्लाय करताय ते पूण येतेक दोनाय कित्याक तांकां म्हयने जाल म्हणटरी आपतो येता आतां मार्केटांत व्हेजिटेबल फ्रुट्स इंजेक्शन मान पिकयलो येता तरणे फ्रुट्स इंजेक्शन मान पिकयताय तुका खबर आहा रे आमकां कांयच खबर ना तो फ्रूट हाल तुमगे भुरगीं मोतली तेदो तुम कोडोले इंजेक्शन हुयसो येताली आनी कोण माताले ते कित्याक तो इंजेक्शन मान पिकयले तो फ्रूट व्हेजिटेबल फकत पब्लिक आनी पब्लिकाचे भुरगीं खायनाय एमएलए हाताय मिनिस्टर हाताय पुलीस हाताय आदवोगाद हाताय दोतोर हाताय मामलादार हाताय कलेक्टर हाताय तुम्ही व्हड मनीस म्हूण तुमकां सेपरेट फ्रूट आनी सेपरेट व्हेजिटेबल येना पब्लिक खाता तोच तुम्ही खाताय पब्लिक आणि पब्लिकाची भुरगीं मोतली त्याच बरोबर तुम्ही मोतले अरे हे हांवें चिंतूंकूच ना आता तेगूय जाण ठिलीन बसून सुसेगाद चिंतल्यार जालें तू म्हणटालो न्हय कितें तें? तुका कशी आसा म्हणत म्हणजे दुये लागीं काजार जावं मागीर जाव तू काजार जाव पूण म्हाका अरेस्ट कोणी नाका आतां दोगांयकूय कर दोगांय तुका अरेस्ट करूं नाका न्ही कित्याक कित्याक हांव तुजी सासूमाय खातीर हांव तुजे तुजे लागीं जरूर काजार जाव. जातलो कित्याक म्हाका सगळें इन्फॉर्मेशन तेंच दितालें न्ही कितें मेरी बिल्ली म्हाकाच मेळाव कारण तुजे बरी फटींग न्हय ते पूण ते स्वताक सांगात दिताले जेन्ना जेसू क्रिस्त ते संवसारांत परचेक शिकून दितालो तेन्ना तो बरें आसा तें परगट करतालो आनी जें कितें वायट आसा ताचेर आपलो निशेध मारतालो तेच बरी दर एक मनशाचो कायदो हे संवसारांत जो कोण बरें करता ताका आपलो सांगात दिवपाचो आनी जो कोण वायट करता ताचेर आडचण ताचेर निशेध मारपाचो दुसऱ्याच्या म्हाका कितें पडला ताची ती पोर घेतली अशें म्हणून ओगी जावली जाल्यार जे समाजान कितें वायट घडटा ते वाडोवन घेतले देखून आमी सगळीं सांगातां रावन जे कितें वायट घडटा ताचेर आमी निशेध मारूंक जाय आज मायराक आमी शाबासकी दिवं कारण आपली मामी हे हॉस्पिटलात किडनीचे रॅकेट चलयता म्हणून जावनूय ओगी रावता म्हाका कित्याक पडला म्हणून पूण आपल्या मामीचेर आड झुजोवन आयज सत त्या समाजाक दाखोवन दिली आमी जायते पाटी म्हणटाय संसार 4 दिसाचो संसार 4 दिसाचो म्हूण ना म्हणी बांदू संसार 4 दिसांनू पूण संसारांत मनीस 4 दिसाचो संसार हिंगा आहा मनीस येता मनीस वयता देखून जात जाल्यार हे 4 दिसांमध्ये स्वता पासून झुजया सोतलोया आनी देवा आसोया देवचा रडोया पूण आमी पत कोताय आमी फोटी पासून झुजताय नागोयताय फुटी पण कोताय चोताय आणि देवचारा आसयताय आणि देवा रडयताय जात जाल्यार सोतलोया